समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता आनी सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हे मिसाच्या बलिदानाचे ते सवां ह्या पर्यासात अर्गां जावन मीस पेटयता. क्लीन ॲग्नेल कुवेलो पवित्र काळजावाडो, फ्रीडा फेर्नांडीस जल्म दिसा संदर्भी ल्हान पुलवाडो, मेटिल्डा अँड रॉड्रिक मुंबय, नीजा डिसोजा किन्युगोळी, रेनिटा आनी विक्सन मिनेजेस आनी कुटाम मोड बेळ्ळे, मेबल डिसोजा किन्युगोळी, विनू जूड आनी कुटाम बँगलोर, नतालिया कॅस्लिनो मोड बेळ्ळे, लीना डिसोजा चिकमंगलोर, निखिल आनी एल्सन पेर्मोदे, मेल्विन ए मेंडोन्स आनी कुटाम पेर्मोदे, मार्सेल आनी वेरोनिका तावरो किरेम, प्रभास सिक्वेरा किरेम, सुनील आनी सोनिया नीरमार्गा, ग्लेन जेसन डिमेलो किरेम, फ्रीडा डिसोजा हॉस्पेट, बेजिल आनी लिनेट मस्कनस विजय, कॅथरीन डिसोजा विजय, विनीता डिमेलो जल्म दिसा संदर्भी मुंबई थाने आनी फ्रेमिना दांगतीस जल्म दिसा संदर्भी दुबई, रॉलेन आनी हिल्डा लॉपेस मुंबई, हेरी गोन्झाल्विस बँगलोर, ॲलिस गोन्झाल्विस बँगलोर, आयरीन किन्युगोळी, लीजा डिसोजा किरेम, वाल्टर आनी विनाय ब्रॅक्स ओमजोर, बॅप्टिस्ट कुलासो मुंडकोरो, रिचर्ड आनी नितीन फेर्नांडीस बजाल, प्रत्येक त्या पासून मीस पेटयता. प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रेत, मेटिल्डा आनी मेलाइन मुंबय, जुलिया डिसोजा मुंबय, रॉकी मस्कनसच्या आर्थीक परिस्थिती सुदारच्या खातीर, मेटिल्डा वास आनी रॉनेल लूक डिसोजा, रॉन आनी ग्लोरिया डिसोजा कलामुंडकोरो, रियान आनी फ्लोरिटा सल्डाना किरेम, तशेंच निशा फेरावो काटिबळ्ळा विजा प्रोसेस बेगीन जावचे खातीर, स्विनी कॉन्सेसावो मँगलोर, मनोहर राज कॉन्सेसावो मँगलोर, रॉबर्ट फेर्नांडीस आनी कुटुंबाची बचपे हाती धरिल्लें काम बऱ्यान पंथा पावोवचे खातीर घरच्या आल्मा बसोन मीस पेटयता. रायमंड सिक्वेरा किन्युगोळी, इल्डा डिसोजा देरेबायल, देवदीन एलिझा पायसाच्या आत्म्या बसोन 5व्या म्हयन्याच्या उगडासा मीस पेटयता. नॅन्सी रोड्रिगस किन्युगोळी, देवदीन अल्फोन्स लुइसाच्या आत्म्या बसोन 3ऱ्या म्हयन्याच्या उगडासा मीस पेटयता. विल्मा अल्मेडा आनी कुटाम नित्य दरवाडो, देवदीन जोस्पिन मस्कनसच्या आनी बॅप्टिस्ट रेबेलोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. फ्रांसीस रेबेलो सुरतगाल, देवदीन जॉन आनी मेरी डिकॉस्टाच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. हिल्डा डिसोजा देरेबायल, देवदीन जोरोम आनी रोनाल्ड डिकॉस्टाच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. हिल्डा डिसोजा देरेबायल, देवदीन मेरी डिकॉस्टाच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. अर्चना मेंडोन्सा ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागतना जे कितें मागणी त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र थळार आसा आमी सगळी मागणी त्या सवां सांजूदता देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून मागया. आज आमी ह्या पवित्र थळार पिडेस्ताच्या सकट भुरग्यां खातीर मागता. ह्या दिसांनी मस्त जाणां भुरगीं विविध तराच्या पिडेक, प्रत्येक जण मारेकार पिडेक वळख जावन कश्टांची जायतीं भुरगीं आसात. ह्या सकट भुरग्यांक हे भुरग्यांच्या वरास आज भुरग्यांक ह्या पिडेन वळवळतेल्या भुरग्यांक सकट सोमयाच्या पांयांतळ आमी सांजूदता देवाच्या मजतीन समर्पण करया
आनी सोमयाची गूण करचे सकत ह्या भुरग्यांच्या कुडींत जिविताचें वाळोवन दी आनी भलायकी बरेपण सोमी ह्या भुरग्यांक दिवूं दी आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद वचून दी म्हणून आज आमी प्रत्येक तरान ह्या पवित्र थळार आमी मागया. सगळे आमी उबे रावया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. तुमकां द्वेशितेल्यांचो मोग करा. तुमकां दग दितेल्या बसत मागा. जेजूची उतरां ह्या प्रमाणे आयच्या दिसा आमकां येतात. जेजून अति कश्टांचें काम आमकां दिलां. कित्याक म्हळ्यार मनशांच्या रितीन चिंता आसतना कोण द्वेशितात गी तांचो मोग करूंक आनी कोण दग दितात गी तांचे बसत मागचें मस्त कश्टांचें जाल्यार जेजू आमच्या सांगात आसा जाल्यार खंडीत जावन आमकां तें साध्य जातलें. साध्य जातलें मात्र न्हय आमचें वजेंय हळू जातलें. त्या खातीर देवा कडेन आज प्रत्येक कृपा मागया. आमच्या विरोधींक आमच्या दुस्मानाक बगसूंचें तें एक कृपा देवान आमकां दिवचे खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी फावत परबटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. वंशो अपराध वंशो बडो अपराध या पासत म्हज्यान सदांच पारंपरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें. हाच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी अशा पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभ्यांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना सर्वेस्परान तिशबेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें, सामरियांत राजवटकी चलयतल्या इस्रायलाच्या राया आहाबाक मेळोवंक वच. तो आपणें स्वाधीन केल्ल्या नाबोताच्या दाकामळ्यांत आसतलो. तूं ताका अशें सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, तुवें खून करून दायज स्वाधीन केलें मू. आनी फुडें उलोवन ताका सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, ज्या जाग्यार सुण्यांनी नाबोताचें रगत लेवलां त्याच जाग्यार तुजें रगत ती लेवतली. आहाबान एलियाक म्हळें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय. एलियान ताका जाप दिली, वय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तुवें केलें देखून हांव तुजेर विघ्न धाडटलो. हांव तुजो नाश करतलो आनी आहाबाच्या वंशाच्या हरेक दादल्याक जावं तो गुलाम जावं तो स्वतंत्री इस्रायला मदलो काडून नापायस करतलो. तुवें म्हाका राग हाडयलोय आनी इस्रायलाक पातकाक बोडलोय देखून
जे हांवें नेबाटाच्या पुता जेरोबोवामाच्या घराण्याक आनी आहिजाच्या पुता बाशाच्या घराण्याक केलें तें हांव तुज्या घराण्याकय करतलो. आनी जेजेबला विशीं ती सर्वेस्परान म्हळें, जेज्रेलाच्या पागारा कडेन सुणी जेजेबेलाक ग्राशितली. आहाबाच्या वंशाचो कोणीय शहरान मरत जाल्यार सुणी ताका ग्राशितली. तांचे मदलो कोणीय शेतांत मरत जाल्यार आकाशाची सुकणीं तांकां ग्राशितली. आहाबान आपले पत्नी जेजेबेलाच्या बुलवण्यांक कान दिवन सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता ते केल्ले परी हेर कोणेंच केल्लें ना. ताणें खरेंच कांटाळ्याच्यो करण्यो केल्यो. सर्वेस्परान इस्रायलितां मुखले दावंडयिल्ल्या आमोरितांनी केल्ले बरी ताणें देवमुर्तींचो पाटलाव केलो. आहाबान हीं उतरां आयकून आपलीं वस्त्रां पिंजलीं. आपले विणगे कुंडीचेर तो गुणीय वस्त्रां न्हेसलो. ताणें उपास केलो, गुणीय वस्त्रांनीच न्हिदलो आनी कंतीन बुडोवन हेणे तेणें भोवलो. तेन्ना सर्वेस्परान तिशबेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें, आहाब म्हजे मुखार कितलो खालतो जाला म्हूण तुवें पळयलें मू. तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांव ताच्या काळार विघ्नां धाडचो ना. ताच्या पुताच्या काळार हांव ताच्या घराण्याचेर विघ्नां धाडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूळट मागता. आम्ही पाकी सोम्या तुझी काकूट मागता. काकुळदारा देवा मुची काकुळ कर. भोकळवळ्या देवा मुची गुन्यांव पुसून काड. दू तूं म्हाका मुच्या अपराधाच्या कतांतलो. नितळ कर म्हाका मुच्या पातकाच्या चिखलांतलो. आम्ही पाकी सोम्या तुझी काकूट मागता. मुसो गुन्यांव वळखून घेता. मुजे पाताक सदांच मुजे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेर साव सुकला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेले हांवें केला. आम्ही पाकी सोम्या तुझी काकूट मागता. आम्ही पाकी सोम्या तुझी काकूट मागता. Alleluia, 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 alleluia. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या बसत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेरूय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरूय पावस वत्ता. तुमचो मोग करतेल्यांचो मात्र तुमी मोग करशात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात. तितलें सुंकागरी करतात न्हय गे. तुमच्या भावाक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार
हेरां प्रास कितें वर्तन तुमी केल्लें बरी जालें अनभवार्थिले गुण तितलें करतात न्ही तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जायजय सर्व बरीं. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा तुमकां दग देतेल्या बसत मागा. जाता की हें करूंक म्हणलें एक सवाल मस्त कश्ट म्हाका मस्त कश्ट जाता तुमकां गोत्तना सुलाभ जाता गे म्हणून. कोणी एक म्हजो दुस्मान आसत जाल्यार या कोण म्हाका द्वेशितलो आसत जाल्यार ताचो मोग करूंक ताच्या गरजांनी पावोवंक म्हाका कश्ट जाता. आनी तुमकां द्वेशितेल्यांचो मोग करा म्हणून या तांचे बसत मागा म्हणून मागता हांव कोणा बसत हांवें म्हजो मोग कोण करता म्हाका कोण संबंद आसा तो तांचे खातीर मागता पूण दुस्माना खातीर मागोवंक मस्त कश्ट म्हाका कश्ट जातात देखून तुमकां हांवें सांगचें. पूण तुमकां थोड्यांक कश्ट जावं पुरो कित्याक आमचे मनशां सैम जालें आमकां कोण तांच्या कायद्यांत बरोवन घाल्लें तेंच अशें सांगलें तुमी आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पेल्याचो मोग कर पूण दुस्मानाचो द्वेश कर म्हणून बरोवन घाला. देखून पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या बसत मागा. आज ही उतरां आमकां पवित्र पुस्तकांत जेजूच्या तोंडांतावन येता आसतना जेजून तें कर्ण दाखयलां म्हणलें आमी मोतींत दवरचें चड गरजेचें. आमकां मस्त कश्ट तें करूंक जाल्यार जेजून केलां खुर्सार तोवंक कळटना ताका अनितीन खुर्सार मारल्या त्या मनशां खातीर ताणें मागल्लें. ताणें बापा कडेन सांगलें बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात म्हूण नेनात. बापा तांकां बक्षी त्या आपल्या दुस्माना खातीर ताणें मागल्लें तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात म्हूण नेनात. तर जेजून आमकां पयलें सांगलें तें उपरांत ताचें तें मागणें खुरसारतावन आमकां एक मेलफांत जावचे खातीर मस्त पोटी आमी सांगूंक पुरो तर नीत खंय उरली गी म्हणून. कित्याक जर तर म्हजो दुस्मान म्हाका नश्टाक कारण जाता कश्टाक कारण जाता जाल्यार ताका हांव बरें करीत वेता जाल्यार तर नीत खंय उरली गी म्हणलें सवाल येता. नीत कितें सांगता आमकां जर तर कोणें नश्टाक कारण जालें जाल्यार ताका नश्ट जाय या ताचे तावन म्हाका लाभ जावचे बरी जाय तें म्हणटात ताका नीत करची म्हणून. आनी कोर्तीक गेल्या जाल्यार तुमकां कितें अवमान जाला जाल्यार आनी थंय तावन कोर्ती तावन फैसली येता तुमच्या फॉर येता आनी तुमकां जर तर कोणी कश्टाक नश्टाक कारण जात जाल्यार तुमकां कंपेन्सेशन थंय मेळटा ती नीत. पूण हांगा जेजू त्या निती विशांत कांयच उलयना. जेजू इतल्यांत सांगता तुमकां द्वेशितेल्यांचो मोग करा तुमकां दग दितेल्या बसत मागा. तर नीत कोण करता घेवन नीत करचें काम देवाचें तुजें आनी म्हजें न्ही. देखून म्हाका केदाळा उडास येता आनी एकलो म्हाका द्वेश करता एका म्हाका नश्टाक कारण जाला त्या दाळा हांवें ताका नश्ट करी जाय ताका कश्ट दी जाय म्हणून म्हज्या मोतींत भोगता जाल्यार त्या दाळा हांवें चिंतचें बरें देव तें नीत देव करतलो. फारीकपण म्हजें काम जावन आसा म्हणटा देव. हाचें पयलें मासाप तुमी आयकलें. थंयसर आहाब रायान त्या नाबोताचे दाकामळो बरो आसलो तो आनी ताच्या मालगड्यांत हांव आयिल्लो
ताचे कडेन विचारलें बरो तुका ताच्याकी बरो मोळो दिता नातल्या ताका फावो तें मोल दिवन काण घेता तुज्या कडचें देखून म्हाका दी म्हणून. पूण नाबोतान सांगलें ना दिवंक जायना म्हज्या मालगड्यान तावन म्हाका मेळिल्लो देखून मालगड्याचें नांव हांवें उरयजय देखून म्हाका तो जाय. पूण ताणें आहाबान ताच्या पोतिनी कडेन सांगलें जेजेबेला कडेन अशें जालां कश्ट जाल्यात म्हाका आतां जेवंकूच नाका म्हाका कांय करूंक नाका म्हणटा. आनी जेजेबल राणी नाबोताक जिवेशी मारोवची आलोचन करता आनी तशेंच जिवेशी मारयता आनी आहाब वचून ताचो नाबोताचो मोळो आपणाचो करून काण घेता. आनी ते दाळा एलियाक देवाचें उतर येता वचून आहाबाक सांग आनी तो तुका नाबोताच्या मोळ्यांत मेळटलो आनी थंयसर वचून ताका सांग खंयसर नाबोताचें रगत सुन्यांनी लेवुल्ली गी त्या जाग्यार तुजें रगत ती सुनी लेवूं केली. कित्याक देवाचें फारीकपण तसलें देवाची नीत ती. आनी तशेंच आहाबाक सांगल्या उपरांत जेजेबेलाकी तेंच सांगता एलिया प्रवादी आनी सांगता जेजेबेलाकी तशें जाता. पूण आहाब कुडले ताची पातकी जिणी बदलिता आनी तो गोणी वस्तूर न्हेसता आपणाचें नाजूक वस्तूर खाण उडयता आनी गोणी वस्तूर न्हेसून तो गोबरांत बसून प्राचीत करता. आनी ते दाळ देव एलियाक सांगता तुवें पळयलें गे आहाबाक तो कितलो खालतो जाला पळय आनी त्या खातीर ताचेर हांवें सांगत या खरी जे जाल्ली ती शिक्षा हांव माफी करता आनी ताच्या भुरग्यांच्या खालार तांकां दिता. नीतच केदाळय नीतच. जर तर ताका बक्षिलां जाल्यार ताका हांव बक्षितां ताणें प्राचीत केलां देखून ताच्या भुरग्यां बाळांक ती शिक्षा हांव दितलो. आनी जेजेबेलाक थंयसरच जिवेशी मारलें आनी खंयसर नाबोताचें रगत सुन्यांनी लेवुल्लें गी त्याच जाग्यार जेजेबेलाचें रगत ही सुन्यांनी तें लेवुल्लें. देवाची नीत त्या प्रमाणे चलता. आनी आयच्या त्या वांजेलांत आमी आयकल्ल्याक आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्ल्याक आमी खंडीत जावन थंयसर सांगता तें घालयत. न्याय नीत करचें देवाचें काम म्हजें न्ही. हांवें म्हाका एकच फकत देवान काम दिलां हांवें तुमचो केल्ले बरी तुमच्या पेल्याचो मोग कर. मस्त कश्टांचें दुस्मानाचो मोग करचें मस्त कश्टांचें आनी कोण तुमकां पाड मागता तांचेल्या पासत तुमी देवा तुमचो पळय म्हणून तें न्ही मागणें देवा ताका बरें कर. जर तर तें मागणें म्हज्या तोंडांत येता जाल्यार ताच्याक वर्तें काम हांवें करियेत जाल्लें कितेंय ना. पूण आमकां तें कश्टांचें पूण आमी मागोवंक म्हणी मागयत. पेलो म्हाका द्वेशिता पेलो म्हजे कडेन रागार आसा पेलो म्हजो दुस्मान जावन आसा म्हाका नश्टाक कश्टाक कारण जाला देवा ताका बक्षी तो कितें करता म्हणलें तो नेना. जेजून खुर्सारतावन उसारलीं तीं उतरां आमी उसारूंक जाय तेंच आमचें मागणें जावं दी. आमी आनीकल्यान कितें केलें तें आमी विसरोन सोडचें गरज. फॉरगिव एंड फॉरगेट म्हणटा इंग्लीश सांगणी. पूण फॉरगिवींग वय बक्षिता हांव ताका आसूं दी म्हाका चूक केल्या बक्षिता. पूण काळजाक जाल्लो गाय तो विग्गी गूण जायना. म्हाका तशें जाता. काळजाक जाल्लो गाय तो विग्गी गूण जायना पूण तो त्या मनशाक पळयता आसतना परत्यान तो उक्तो जाता आनी ताचे तावन रगत वाळटा. पूण जेजू सांगता ताका बक्षी ताचे बसत माग आनी ते दाळा हांवें ताचे बसत मागचें चड गरजेचें. आमच्या विगार बापा विशांत एक उतर सांगचें तुमकां. पद्राबाक राग आयलो जाल्यार या कोणेय राग हाडयलो जाल्यार कितली बोब मारता आनी कितलो रागार जाता म्हणटा. त्या दाळाक मात्र 5 मिनटां उपरांत तो मनीस येवं दी पाद्रा म्हाका कांय तोड आसना. पाद्रा उरल्या दिसां बरी ताचे कडेन उलोवण आसता
हांवें केदाळे चिंचे फादर कशें जाता की हें साद म्हूण आयिल्ले ते दळा राग येयल्ले ते दळा उलोवचें पळयल्यार मागीर कोणें त्या मनशान ताचे मुखार येवंक नजो तशें उलयता पूण 5 मिनटांनी ना कांय ना मोतींत कशें पयलो आसलो तो बऱ्या तरान आसलो बरें करून उलयलो बरें करून बसलो ताचे कडेन उलयलें ताचें कितें गरज आसा ती सुदारशिली सोडलें हांवें चिंतचें थोडे बट्यांनी मागचें देवा कडेन तसली एक बूद म्हाका दी देवा म्हणून कित्याक म्हळ्यार म्हाका ती कश्टांची फॉरगीव जाता बोक्सारें हांव बोगशिलां तुका पूण फॉरगेट इज डिफिकल्ट कित्याक म्हळ्यार तो काळजाक जाल्लो गायी गूण जायना तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून जें कितें आमकां सांगलां आयच्या दिसा तुमकां द्वेषितेल्यांचो मोग करा कश्टांचें जाल्यार करता हांव आनी तुमकां दग दितेल्या बसत मागा मागचें कश्ट जाल्यारय इल्लें प्रयत्न करियेत देवा ताका बक्षी आनी ताका बरें कर तें करियेत नांतर जालें आमची गत त्या जेजेबेला बरी जातेली आहाब बरी जातेली देखून तें आमकां नाका आमकां देवान आमचो मोग करीजे देवान आमचो मोग करीजे जाल्यार हांवें ताचो मोग करचो चड गरजेचें देखून आमी उडास दवरया आमी केदाळा रागार जाता केदाळा द्वेश करता त्या दाळा आमच्या जिनी आमीच वजन करून खाण घेता म्हज्या माथ्याचेर येदी ओडो पात्राची कुडको दवरले बरी जातलो वजन आनी म्हाका समाधान आसचें ना जर तर हांवें बोगशिलें जाल्यार तें समाधान म्हजें जावन आसतलें हांव आरामेर जियोंक म्हाका साध्य जातलें देखून आमी हर एकली प्रयत्न करया ताचो बोगसूंक न्ही जाल्यार मागणें करूंक तें फस्ट स्टेज सेकंड स्टेज बोगसूंचें पयलें मागया ताचे बसत मागीर बोगशिया पहाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी आमची काळजा मेली गे माता तुझे लागी पालखी निर्भागी गे माता तुझे लागी पालखी निर्भागी मोगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर्पदुदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या क्या सब्जादवा सर्विस्कोर म्हणून घे सरेस्परा भगवंत धर्मदुता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवणो ताची सडवण सर्वांक संतोशान आपलो जीव करचलो आनी रगत वारयलें तीच सोडून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदधर आनी सस्नाच्या देवा सर काळे आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणान जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान
निरंतरी आम्ही तुझे कीर्तन करता आणि सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुझी स्तुती गायता. Pavit, 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 Karbanso सर्वेस पतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय, सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतेलें, हे म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदवो आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवन पुनसो बरोवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. एक घडीभर आमच्या कुटुंबांत हांव देवदीन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबादारांचो मोगाचें सौडासकान तांच्या आत्म्या शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांचो दाय कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाचे माये सांजुजे तिचो पती सांजुदूतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी त्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा
सर्वंदननी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्या जगात तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां, तशी आमची पापां भोगोस, आनी आमकां ताळ्याक पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सोडुंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोबर शानत्र ऐकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदरदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवरतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे बाप काढतेले आमची काकूत, आमची काकूत. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत, आमची काकूत. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. म्हाका फोना तुज्या उतरान भलायकी मेळटली. काळजांत प्रकाश जिवितांतलो काळोख लेवरा दैवीक सक्तेन वाग. सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे वर्ते हे भाग मुझे काळजांत तुका सेवचे. जेवण ते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे वर्ते हे भाग मुझे काळजांत
तेन वाग प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा बगेवन जुता देवाच्या जैते वंत मोरना बसवतो ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. समेस्त मी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो तुमकां समेस्तांक परत हेवटी सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर 7:45 वरार तेर्स 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन परत 10 वरां तावन हांगासर कुमसारा 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक स्टॉलान मेळटात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता ऑफिसान तुमी दिवचें. कोणायकी म्हजे लागीं कावन्सिलींग वा उलोवंक येवंक जाय जाल्यार हप्त्या मदें फोन करून अपॉयंटमेंट घेवन येवंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणे दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्माचे जुबल्यो कुमगार खासदारां असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र ताळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तीका तुमचे खातीर मागतली आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थळार तुमचे खातीर मागतले. आज हांगासर मिनी हॉलांत कॅम्ब्राल आरोग्य केंद्राची नर्सां आसात. कोणायकी BP शुगर तपासन करूंक जाय जाल्यार हांगासर अवकाश आसा. तशेंच म्हज्या दाव्या कुशी आश्रयाच्या बिल्डिंगांत मोडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्सां आसात. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार तसोय फायदो तुमी जोडयेत. एका मंगळारा हांगासर होमिओपॅथीक मेडिसीन आसा त्या देखून सदां येतल्यांक तें उपकारता हाचो फायदो जोडूंक उलो दिता. तशेंच एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगां चलतात. आमाल पिवण्याक कोणी वळख जाल्ले आसात ह्या पिडेत हांव सुडका जोडूंक आशेता जाल्यार ही मिटिंगां खंडीत उपकारतात. तसो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता. आज जेवणाक स्पॉन्सर जाल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक बाप लिओ वेगस तांचे जावन मानाची वाद घेजय म्हूण हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता. नीना डिसोजा किन्निगोळी आयच्या दिसाचें नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां. नशेल डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी मदत वाडो आयच्या दिसाचें वॉर्न तांणी स्पॉन्सर केलां. नांव नाका म्हूण एकदांनी किरेम जॉन जेसिंता मिरेंदा किरेम मोइनी ओसाकाडू मग्दलेन डिसोजा सुरतगाल निशा फेरावो काटीबळ्ळा नांव नाका म्हूण एकदांनी बिजय मेरी डिसोजा आनी कुटुंबाची किरें वाल्टर आनी विनय ब्रॅक्स खजारीच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी ओमसोर दान दिल्ल्या सर्व दानीचो हांव उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता. वती वांटले फादर तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सक्कड आमी दिमी घालया. सांजूद त्या देवाच्या मानाक नवेन आमी चलोवन वरया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन जुता देव सर्गा राजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासत विनाती करता. सांजूद देव आनी हे सांत भक्त प्रत्येक जावन मुरी आमचे सर्गीचे माय
आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपा आता आमी सांगता मागया. सुमयान जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हडभाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदतो जोदूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टगरीचो आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देव बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मणी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जोडटात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादोबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक विशेष मागणे. या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जोडता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ. जेजो सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीचे कर्स अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोवसन ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. सक्कड आमी बसया. हांगासर सभाजनांनी आयच्या दिसा ते सवां दिल्ली आसात. ही सक्कड ते सवां हांव वाचून सांगतना तुमच्या काळजा मनान कितें ते सवां आसा ती उबान दिया मोगाचें न्हू. हे पवित्र थळार मागल्लें मेळटा. झूज देव असाध्य आसलें ताच्या मजतीन साध्य करचो म्हणलो सांत म्हणून नांव वाडलेलो. थोडे दिसा आदीं कोडयाल थावन एक नर्स हांगासर आयिल्ली. मस्त बडी येता म्हयन्याक 3 म्हयन्याक एपटी हांगासर ती येतात आनी ती एक उतार म्हणाली, फादर म्हज्या जिवितान कांय इल्लेशें सोडून घडलें कितेंय जाय तक्षण सांजूद ता देवाचें नांव उडासा काडचें मागचें आनी त्या घडये म्हज्या जिवितान जालां. मस्त सांगते मागल्या तक्षण म्हज्या जिवितान मेळ्ळ्या. पोर तांच्या आस्पत्रेंत इन्स्पेक्शन आसलें. आस्पत्रेक फायन पडच्यार आसलें आनी ती म्हणाली तक्षण उडास काडलें सांजूद ता देव पाव. एक पयसोय इन्स्पेक्शना वेळार फायन पडोना. सगळें बऱ्यान जालें. आनी ती म्हणटा तिचो पूत कॉलेजीक येता तो म्हणटा की हांव एक कांय इल्लेशें चडोवन जालें कांय इल्लेशें जाय जाल्यार माय मम्मी सांजूदा कडेन माग मम्मी सांजूदा कडेन माग आनी ती मागता. मगचे न्हू तसली पातयेनी तसलो भावार्थ थोड्यांचो आनी खंडीत बरेपण ह्या पवित्र थळार मागल्लें मेळटा. तर त्या पातयेनीन ही सक्कड ते सवां ह्या घडये सांजूद था देव मारिपा सोमियाच्या पांयान ताळा समर्पण करया. 8 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर, परगांवांत झुजाची मोडान नीव रावचे खातीर, चौगांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, चौगांचे रीण पारी करून करपा मेळचे खातीर, 6 जाणांचो जागो बऱ्या अमलाक विकोन वयचे खातीर, एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन वेगीच मेळचे खातीर, 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर, 5 जाणांच्या कुटुंबान शांती समाधान रास जावचे खातीर, एकल्याक माट मंत्र जावन पयस रावची कृपा मेळचे खातीर, एक सोलो अन्य जातीच्या चलयेतां सुटका जावन घेवचे खातीर, तेगांक कामाची भद्रती मेळच्या खातीर, 4गांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावच्या खातीर, 2गांचे डिप्रेशन पिडा सुटका मेळच्या खातीर, 4गांचे कोर्ट गेजे बेगीनच इत्यात जावच्या खातीर, एकल्याच्या मतीन दवरलो राग पयस करून भोगसून जिवची करपा मेळच्या खातीर, 6 जाणांक आमाल पिवन येता सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याचे ऑटिझम पिडा गूण जावच्या खातीर, एकल्या वायट पिंतुरां पळोवनचे सोडची कृपा मेळच्या खातीर, 7 जाणांक आतापांयची गांठी गूण जावच्या खातीर, एकल्याचो बालंतेर बऱ्यान जावचे खातीर, 6 जाणांचे डायबिटीक्स आनी BP गूण जावचे खातीर, एका स्त्रियेचे विशेष पिडा गूण जावचे खातीर, तेगांनी दिल्ले पयशे बेगीन फाटीं मेळचे खातीर, 7 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर, एकल्याची एन्झायटी पिडा गूण जावचे खातीर, एकल्याक मोबायल एडिक्शनान सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर, 18 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागोवन सांगला मोगाचें हाचे सांगता
तेगा धर्मीक भयण्यांनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा तांच्या बऱ्या भलायकी आनी मिस्तांवा खातीर मागोवंक सांगला. देवदीन मताय सेरावो, विल्सन सेरावो, विलफ्रेड सेरावो तांच्या आत्म्याक शांती मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. स्टेला क्रिस्टोबर 90 आनी 2 वर्सां प्राय तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर विना रोड्रिगस आस्पत्रेंत ताका बरी भलायकी आनी एक बरें काम मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. विन्सेंट म्हणल्यार बाबाक 30 आनी 9 वर्सां प्राय एक बरी भलायकी, एक बरी सांगातीन मेळच्या खातीर एका स्त्रियेचें बिझनेस तें बऱ्यान चलच्या खातीर एका कडेन बिल्डिंगाक लिफ्ट घालूंक आसा परमिशन मेळच्या खातीर एका कुटुंबाक घरावेच्या रस्त्याचे समज ते बऱ्यान इत्याद जावच्या खातीर एकल्या चलयेक अल्सरेटिव्ह कोलिटीस म्हणली पिडा आसा ती गूण जावच्या खातीर आनी एका चलयेक वेरिकोस वेन्स आनी इतर पिडेतां सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक नी जॉयंट्स गूण जावंक बरी भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर एका भुरग्याक CA इंटरमिडिएट एग्जाम बरे मार्क्स मेळच्या खातीर एकल्यान घर प्रारंभ केला घराचे सकट बांदपास निवारच्या खातीर एका स्त्रियेक कॅन्सर भुरगीं आसात रडतात बरी भलायकी संपूर्ण कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर मागोवंक सांगला. जायते जाणां पिडेस्तात आस्पत्रेंत आमची बहीण सेवरीन आसा तिच्या संपूर्ण बऱ्या भलायके खातीर सबार पिडेस्त घरांनी आसात उर्बन मेंडोन्सा, बाब रिचर्ड सिग्वेरा, मार्सेल डिसोजा आनी मायकल लोबो आनी इतर पिडेस्त ह्या सकट पिडेस्तांक सुटका भलायकी बरेपण मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. एलिटा डी सिल्वा तिका तिची नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्या खातीर मागोवंक सांगला. एकल्याचो घोव सोरो काडटा पियेता भुरग्यांक पाड देख दिता ह्या पिडेतावन ह्या वायटांत सुटका ताका मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. बंबईतावन एकूटां आयलें तांच्या सगळ्या कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर बऱ्यापणा खातीर मागोवंक सांगला. एक तरणाटो शिपर कामाक आसा शिपर कामाक कॉल येवचे खातीर मागोवंक सांगला. त्या तरणाट्या खातीर आमी मागया. एक बहीण मथीच्या पिडेन तशें वायट चिंतनां जावन कश्टाता तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याचे स्किन एलर्जी गूण जावच्या, एकल्याचे गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावच्या, एकल्याच्या माथ्याचे केस जरचे रावच्या, एकल्याक PCOD प्रॉब्लेम गूण जावच्या, एकल्याक रातींची बरी न्हीद भरच्या खातीर वेरोनिका म्हणल्यार बहिणीचो फ्रॅक्चर जालो पांय सरको जावन पयलें सलची करपा मेळच्या, एकल्याचो फ्रॅक्चर जालो हात सरको जावच्या खातीर एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शनान सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचे स्किन एलर्जी गूण जावं एका भुरग्याक कालत्या काळजाचो मोगाळ जावच्या जानवाय आनी समजोनीचें ज्ञान मेळच्या आवय बापाय विधेय जावन जियोवचें करपा मेळच्या खातीर सिसिलिया सेराव म्हणल्यार बहिणी बरी भलायकी मेळच्या खातीर एका कुटुंबाक बेसांवांनी बरोवंक बेगीनच घराचे तेणें प्राप्त जावच्या खातीर एका तरणाट्याक मिसाक येवच्या मदीं उजवाड मेळच्या खातीर एका कुटुंबान विकल्ल्या वेहिकलीचे समस्या बऱ्यान इत्याद जावच्या खातीर एकल्याच्या दादल्याक मदीं उजवाड मेळून गालपोतान गांवाक येवन ताच्या पतीने सांगात जियोवचें करपा मेळच्या खातीर विंगडाच्या गोव बायल्यान परत सांगात येवच्या खातीर णव्या क्लासीक शिकच्या एका भुरग्याक मदीं उजवाड मेळून वायट संगती जावन सुटका जावन बरो जावन बरें शिकाप करून करपा मेळच्या खातीर एका भुरग्यान सुडाळ उलोवच्या खातीर एका भयणीक कॅन्सर पिडेतान सुटका मेळच्या खातीर एका कुटुंबान घराचें काम सुरू केलां बऱ्यान पंता पावच्या खातीर एका कुटुंबांत आसलो राग झगडें तें संपूर्ण रावच्या खातीर एका कुटुंबाच्या जाग्याचे समस्या बऱ्यान इत्यार्थ जावच्या खातीर कोर्ट केस आसा तें पयस वेच्या खातीर मागोवंक सांगलां. एका मुर्ने क्लासीन शिकचें भुरगें पिडेन कश्टात एडमीट जाता मरेकार पिडा आसा म्हणलें दुबाव आसा ह्या आयच्या दिसांनी रिपोर्ट येवंक आसा सकट नॉर्मल येवच्या ह्या भुरग्याक पिडेतां सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया. क्लिपड दांतीस कामांत बरें जावचें खातीर मागोवंक सांगलां. एकल्याक दुबायंत एक बरें काम मेळचें खातीर मागोवंक सांगलां. 2 वर्सांच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. एकल्याक फाटीची दूख विजींग प्रॉब्लेम आनी आंग दूख आसा तें गूण जावचे खातीर एका स्त्रियेक पयशे फाटी मेळचे खातीर एका धर्मीक भयणीचे पांय दूख गूण जावच्या बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याचो एक जागो बऱ्या अमलाक विकून वेच्या खातीर अलिझा म्हणल्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर फ्रांसीस डिसोजा मायल्ड स्ट्रोक जावन हॉस्पिटलांत ICUंत आसा ताका संपूर्ण भलायकी मेळच्या खातीर स्विनी कॉन्सेसावो आज इंटरव्यू आसा बरें करून फेस करून बरें काम मेळचे खातीर मनोहर राज कॉन्सेसावो आज इंटरव्यू आसा ताकाय बरें काम करून बरें इंटरव्यू फेस करून बरें काम मेळचे खातीर विवियन आल्मेडा दुबायंत आसा इंटरव्यू आसा ताका इंटरव्यून बरें करून फेस करूंक बरी करपा मेळचे खातीर एलेन पिंटोचे मायंडांत नेगेटीव थॉट्स जावन सुटका मेळचे खातीर ॲग्नेस पेरेरा पेंगार दूख आनी पायप मुयोवचे रावचे खातीर एकल्याक कॅनडाचें प्रोसेसींग बऱ्यान जावंक आनी बेगीनच
कॅनडा वचून फावो जावचे खातीर UKंत एकल्याक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर एका भुरग्याक एलर्जी आसा ती संपूर्ण गूण जावचे खातीर हाचे सांगता आनी एका भुरगो ऑटिझम पिडेन कश्ट जाता भुरगें ताकाय संपूर्ण भलायकी मेळचे खातीर आनी इतर आमचे वैयक्तीक म्हजे कडेन वैयक्तीक तरान 6 जाणांनी मागोवंक सांगले आसा ह्या सकट भावंडांची त्या सवां हांव ह्या घडये समर्पण दिताना तुमी तुमची त्या सवां समर्पण कर ह्या घडये आमी विशेश तरान मागया मोगाचे न्हू सकट आमी हात वयर घालया अरदान तुका सुमियान जेसू अरदान तुका सुमियान जेसू होगळा तुका सुमियान जेसू नमान तुका सुमियान जेसू महिमा तुका सुमियान जेसू स्तुती तुका सुमियान जेसू प्रणिपा तुका सुमियान जेसू होगळा तुका सुमियान जेसू हालेलुया 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 मोगळा जेसू ह्या पवित्र तळार तुका असाध्य म्हणल्यार खंयचेंय ना सांजूद देवाच्या मजतीन असाध्य आसलें तूं साध्य करता म्हणल्यार बरोवशान ही बावंडां ह्या पवित्र तळाक आयल्यान ताच्या काळ जमान्यांतली सकट त्या सवां ह्या घडये तुज्या पांयां तळा समर्पण केल्यान समर्पण करून मागोवन आसात सबार भक्तिकांनी दिल्ली त्या सवां हांवें वाचून सांगल्या तुज्या पांयां तळा समर्पण केल्या सुमयांचे जो तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल तुजी मोगाळ नदर घाल तुजी सकत करपा वाळय ह्या बावंडांक बरेपण दी आशिर्वादीत कर म्हूण तुजे कडेन परतून मागता तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हणलें त्या बरोवशा फातीनीन दुबाव करिनासतना तुज्या सक्तेचेर फातीन सुमया ही सकट त्या सवां सांजूद देवाच्या मजतीन तुज्या पांयां तळा समर्पण केला आपोड आपोड टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty power flow may the mighty anointing take place hallelujah 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 सकड आमी दिमी घालया म्हज्या मथीर काळो कान म्हजो भावात दंडोळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या आपोस्तले पयदेन पयस जावं दे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाच्या गुंडायतावन हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर सदिवचे केरी देणे देवान तुका दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा तेगी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वच हांवें व्हडा पातयेंनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन मोगाल भवन आनी भयणीनो एक घडीभर आमच्या दोळ्यांत आमी ह्या पवित्र तळार जायतीं आजापां अद्भुतां घडल्यां घडोवन आसात 6 जाणां भावंडां तांच्या जिवितांत घडिल्लें मेळिल्लें बरेपण वळखून घेतात तर ह्या घडये तांकां मेळिल्लें बरेपण हांव सांगतना तांचे संगी आमी देवाक अर्घां देवया चौगांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर दोगांक भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्या खातीर एकल्याक सर बांदपासांतले सुडका मेळिल्ल्या खातीर तेगांचो घर जागो बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्या खातीर 6 जाणांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर 8 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळिल्ल्या खातीर एकल्याचें ब्लड रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर 12 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार मेळिल्ल्या खातीर तशेंच एक गेले त्या मंगळारा ताच्या वयल्या मंगळारा एकल्याक काम मेळचे खातीर आमी मागिल्लें आनी मागिल्ल्या दुसऱ्या दिसांत म्हणल्या बरें ताका काम मेळ्ळां त्या देखून तोय अर्घां दिता ही ह्या सगळ्या कुटुंबां सांगता ह्या सगळ्या सांगता मेळो धणिया देवाक आमी अर्घां देवया अर्घां तुका हो सुमया अर्घां तुका अर्घां तुका धनिया अर्घां तुका अर्घां तुका मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडां बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर सर्वेस्परा पिडेस्त तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्या दाक्तेरां नर्सांक सेवाकांक पाव सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार सर्वेस्परा तुज्या मणयारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी सर्गींच्या बापायच्या दिस आमी आयकली आमच्या भाव भयणीची सत्य सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता सर्गींच्या बाबा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर त्या सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तांकां बरें काम फावो कर
तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आमचे प्रार्थना येसुया दयाळ बापा फोव ते जिने सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सरमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिने सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जिवचे देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजरी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा विविध तरांच्या पिढेक प्रत्येक जण मारेकार पिढेक वळख जावन कश्टांच्या सर भुरग्यांक आयचे दिसा ह्या पवित्र थळार तुज्या पांयान थळार समर्पण करता ह्या भुरग्यांनी बरवो सोसांडी नासतना तांकां मेळिल्ली ती पिडा धैर्यान सोसूंक तांकां करपा दी तांच्या कश्टांच्या वेळार दुखीच्या वेळार तांच्या बगलेक तूं राव तांची पेजा सोसून व्हरूंक तांकां करपा दी तुजी खुशी वयतर तांकां संपूर्ण सुटका ह्या पिडेंतावन लाभय म्हूण आमी तुज्या कडेन परतता आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा विविध तरांच्या पिडेन कश्टांच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक तुज्या पांयान थळार समर्पण करता ह्या आवय बापायनी बरवो सोसांडी नासतना निरंतर ह्या भुरग्यांक सांगात दिवं मोगान तांची जतन करूं तांच्या बगलेक रावो तांकां बरवोसो धैर्य बोळ करपा लाभय म्हूण मागता आमचे प्रार्थना येसुया मोरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता आमची मागणी आयक नमारनिये कागोदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवश्या तुका आमी लो मारता आमी बरे सेवेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तो तुमचे शेकाये तुजे कागूचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या बदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मोगळे दुलोबी अवंकारी मोरये भगवंती देवाचे माया बसो विनाती कर क्रिस्ताच्या बोसनाक आमी फौजांचे खातीर सकड आमी दोळे धांपया आमचो उजवात आमच्या तकलेचे दवरया त्रियेक देवाक उलोवमान सक्कड पिडेस्तां खातीर आमी आतां मागतना तुमकां कितेंय पिडा शिडा कश्ट दूख आसा जाल्यार समर्पण कर मागा नाजाल्यार वो हात कोण पिडेस्तांचो उडास येता तुमच्या कुटुंबांतली वळखीची तांच्या तकलेचेर तुमी हात दवरला म्हण चिंता तुमच्या तकलेचेर हात दवरा आनी तांचे खातीर ह्या घडये मागा महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवचे आदाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पदा कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशां जायन घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या पिडे वाकुडीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाळ दीस घाल तुवें रसल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिणी निगूण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो तुया दयाळ सोम्या बवर्तनच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेहनतले दयाळे आमी मागता पिडे शिडेन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण बळ सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजन आनी मना भेद पयस करून एकामेका काळजंतावन बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरूय सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ समी सदां तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवं दीत जो जियेतान राज करता सस्ताच्या सासना सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागोवं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो आमी दिंबीर सरवया
मुगलो थोडो वेळ सक्रमेंतांतल्या जेजू सांगाता करचो पवित्र वेळ जावन आसा. तर ह्या घडये जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करुया. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. हुंड्या रुपार लिपोन रावलान सक्रामेता राखून आसा. हुंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेता राखून आसा. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. जिने पयनार सांगातिता, कष्टान वारान सांबाळ व्हरता. जिने पयनार सांगातिता, कष्टान वारान सांबाळ व्हरता. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. अंकारांतून दिवो जाता, अज्ञान्यांतून जाणवाय दिता. अंकारांतून दिवो जाता, अज्ञान्यांतून जाणवाय दिता. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उतरान तुझ्या मोत उजवाडायता, मासान तुझ्या घटाय दिता. उतरान तुझ्या मोत उजवाडायता, मासान तुझ्या घटाय दिता. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. मुगळां जेजू उंड्या रुपार ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान
बरोचसो हजार आसाय तुझे हजारपण वळखून घेता खालसा मनांत हांव तुका आमी स्तुती करता आराधन करता नमान करता तो व्हरतो देव वळवंतो देव तो आमचो स्वामी आनी देव तो आमचो रक्षक आमचो हर एकलो मोग करताय आमच्या संगतांत वासाय आमचे जिवीत तो चलोवन व्हरताय जायते बरेपण आमच्या जिवितांत करताय असर्या अद्भुतां आमच्या जिवितांत करताय तुका आमी आराधन करता नमान करता ह्या घडी आमकांच तुज्या पांयां तळा संपूर्ण तरान समर्पण करता ह्या आराधना वेळा आमच्या संगतांत राव तुज्या शक्तीन भर तुज्या कृपेन भर तुज्या महिमेन आमकां भर आनी आमकां सगळ्यांक आशिर्वादीत कर म्हण सुमया तुजे कडेन आमी परता तुका जावं मान आनी महिमा तुका जावं होगळाप आनी स्तुती तुका जावं आराधन आनी महिमा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मगाच्या ना आमी गायिल्ल्या गितांतली थोडी उतरां उगडासा काडलें जाल्यार जिनये पयनार सांगात दिताय कश्टा अनवरांत सांबाळून व्हरताय अंतकरांत दिवो जाताय अज्ञानांक जानवाय दिताय उतरान मोत उजवाडायताय मासान गटाय दिताय हें सगळें हो आमचो देव आमचो जेजू आमकां करता जाल्यार कित्या खातीर करता बेश्टें करता की ना ताका आमचो अरियेकल्याचो मोग आसा तो आमचो अरियेकल्याचो मोग करता आमी हांगासर बसून आसली सकाळां केदी व्हडली पातकी जाल्यार आमी कितले बरी सुकलां आमी कितलें वायट केलां जाल्यार तो हर एकल्याचो मोग करता मोगाच्यान हर एकल्याचो मोग करता कित्याक आमचो देव मोग देव म्हळ्यार मोग त्या देखून तो मोग तो हर एकल्याचो मोग करता आमी जावंक पुरो ताका दुस्माना आमी ताका दुखयलां पण आमचो हर एकल्याचो मोग करता आमकां हर एकल्याक बक्षिता आनी आमकां परत आनी परत अवकाश तो आमकां दिता मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो हें सत जावन आसा ते देखून जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्या 8 वाक्या 16 अशें म्हणटात मोग करिनासलेल्याक देवाची वळख ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग त्या देखून मोग आमी तसो करिना तसो मोग आमी साकेना जाल्यार आमकां देवाची वळख ना म्हण कित्याक तो जावन आसा मोग आमचो हर एकल्याचो मोग करता तशेंच वाक्या 16 म्हणटा देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव त्या देखून आमी हर एकल्यांनी हो मोग साका जाय अणभव करी जाय आनी देव मोग म्हणल्यार आमी परगट करी जाय म्हाका कळीत आसा म्हजो देव म्हळ्यार मोग म्हजो मोग करता म्हणलें आमी तें परगट करच्या बरें जायचे आनी हें करी जाय जाल्यार त्या देवाचो मोग आमी अणभव करी जाय त्या देवाचो मोग आमी साकोंक जाय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जुवांचो वांजेल अध्याय 3 वाक्या 16 म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो देवान आमच्या मोगा खातीर ताच्या पुताक त्याग साक्रिफीस केलो मोगाच्यान आनी ह्या पुतान आमच्या मोगान बरोवन कितें केलां रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5 वाक्या 8 म्हणटा आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें पूत आमचे खातीर मेलो आमा पातक्यां खातीर आनी त्या मरीपात देवान आमचो कितलो तो मोग करता गे म्हणलें तें दाखोवन दिलां मोगाच्यान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. त्या देखून मोगाच्यान हो देवाचो मोग आमी साकोंक जाय अणभव करूंक जाय आमचो देव मोगान भरलेलो तो देव जावन आसा त्या देखून सांबावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्या 18 आनी 19 अशें म्हणटा क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाई आनी लांबाई उबाराई आनी गुंडाई खेदी वर्ती म्हूण आटापोवची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमच्या जिणयेची पाळां रोंबो मोगाचेर तुमच्या जिणयेची बुन्याद पडोवन गटाचो समजून व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाच्या संपूर्णेन तुमी बरो म्हूण
तुमचे खातीर हांव देवा लागीं मागता तरी करून तुमची पाळां त्या मोगांत रोंबली जाल्यार तो मोग कितलो रुंद कितलो गूढ कितलो उबार कितलो विशाल हें तुमी समजतल्यात म्हणटा सांबावलो एफेस घरान बरोवन मोगाचे न्हू आमी गांवची ती 2 खंतारां अपुर्बायची मस्त बडी आमी गायता एक क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरो कोणाक जाय तो मीत मे नासलोलो क्रिस्ताचो मोग तो आमी गांवची क्रिस्ताचो मोग तो आटापूंक नजो जाल्लो तितलो गूंड तितलो रुंदाय तितलो विशाल मोगाचें आनी एक खंतार आमी मस्त बडी गांवचे चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावें बगूंक ना असलो अपरमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना असलो मोग हांवें येदोळ बगूंक ना जेजूचो मोग त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या देवाचो आमच्या सोमयाचो मोग तितलो रुंद गूंड विशाल मोगाचें आमी कसलीय जावंक पुरो आमी सांगलें आमी कितले बरी सुकोन पडल्या जावंक पुरो मोगाचें आमचो मोग तो करता तो विश्वासी देव त्या मोगांत कांय उणें ना मोगाचें तेगून किर्तन मोतमोर वाक्य 12 म्हणटा सर्वेस्पर जे परजेचो देव जे परजेक आपलें दायज करून ताणें विसरून काडलां ती परजा करिस्त बागी तेगून आमी ताची म्हणली ताची जावन जियोचे बाग मेळ्ळेली आमी कितली बागी मोगाच्या न्हू तेगून किर्तन 63 वाक्य मोर म्हणटा तुजो मोग जिवा प्रास चड मोलादीक मुजे वोंट तुजी स्तुती करता तुजो मोग जिवा प्रास चड मोलादीक मुजे वोंट तुजी स्तुती करतात वय मोगाचे न्हू तर ह्या त्रियेक देवाचो मोग आमी सागतना ह्या त्रियेक देवाच्या मोगाची गुंडाय आमी अनुभव करतना ह्या घडये सगळ्यां उबे रावया ताळयो पटोवन संतोषान ह्या देवाची स्तुती करया आराधन करया नामान करया मोगाचे न्हू आनी ह्या घडये त्या देवाचो मोगी आमी साकोंक अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करया किर्तनकारान म्हणल्या बरी साकांनी पळया कितलो स्वादीक गोड आमचो देव तर त्या देवाक स्तुती करतना त्या देवाचो मोग कितलो स्वादीक गोड म्हणल्यार आमी अनुभव करया बापा तुझी स्तुती करता ऐसो बोधीस तुवें दिल्ल्यापासून देवा बापा तुझी स्तुती करता ऐसो बोधीस तुवें दिल्ल्यापासून राती विशेव दिवन म्हजी जतन घेवन तुझी स्तुती करचे भाग दिल्ल्यापासून राती विशेव दिवन म्हजी जतन घेवन तुझी स्तुती करचे भाग दिल्ल्यापासून हालेलुया 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 सोम्या तुझी स्तुती करता म्हाका सांगा तुवें दिल्ल्यापासून जेजू सोम्या तुझी स्तुती करता म्हाका सांगा तुवें दिल्ल्यापासून आयच्या नव्या दिसा म्हजे संगी राव म्हाका सोलोन बरो तुवें पावच्या पासून आयच्या नव्या दिसा म्हजे संगी राव म्हाका सोलोन बरो तुवें पावच्या पासून हालेलुया 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 हालेलुया
पवित्रज्ञा तुझी स्तुती करता तुझ्या मोगान म्हाका भरल्यापासून पवित्रज्ञा तुझी स्तुती करता तुझ्या मोगान म्हाका भरल्यापासून तुझ्या देण्यानी भर तुझ्या फळांनी मुझे संगी राहो सदा सोनम तुम तुझ्या देण्यानी भर तुझ्या फळांनी मुझे संगी राहो सदा सोनम तुम हालेलुया हालेलुया ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲುಯ 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 ಶಲಲಲಲಲಲಲಲ ಹಾಲೆಲುಯ 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 ಹಾಲೆಲುಯ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मोगाचें न्हू. मस्त जणांनी हांवें सांगचें आयकलां मोगाचें न्हू. जे कोण देवाचो मोग सकला अनुभव केला मस्त बडी म्हणटात आमच्या अस्गत गाय आसूंक पुरो. ह्या अस्गत गायंदी देवान म्हजो मस्त मोग केला. देवान म्हाका सोडूना, देवान म्हजी जतन गेल्या, म्हजो देव म्हज्या बगलेक रावला म्हणली मस्त जणांचे अभिप्राय मोगाचें न्हू. कित्याक आमचो देव विश्वासी देव मोगाचें न्हू. आमचो देव विश्वासी देव. आनी त्या देखून तो त्या कुर्साचेर घालतना ताणें म्हणलें उतरां बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात तें नेनात. बापा तांकां बक्षी ते कितें करता नेनात. आनी तसो जेजो हर एक पावटी हांव आनी तूं सूख आदारतना म्हणटा बापा ह्या म्हज्या पुताक ह्या म्हज्या दुवेक बक्षी. तो वा तें कितें करता ती नेनान बापा बक्षी म्हणून आमचे खातीर मागता, आमकां बक्षिता मोगाचें न्हू. कित्याक तो आमचो मोग करता. ताज्या मोगांत कांय उणेंपण ना. तसो मोग आमचें तें निरंतर म्हणलें आमी समजता मोगाळ भवन आनी भयणीनो. तेगून कीर्तन 36 कीर्तन 36 देवाची दया आमचे पातकेंचे कोटेपण आनी देवाची दयाळाय, देवाचो मोग, देवाची काकुलत आमी तें कितलें वर्तेगी म्हणलें वर्णन करता. तेगून हें कीर्तन आमी एक घडी वाचतना आयका मोगाचें न्हू. भक्तीन आमी कान दिवया. हर एक उतार आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू. कीर्तन 36 नसत्या मनशाच्या काळजांत पाताक उलयता, ताच्या दोळ्या मुखार देवाची भिरांत ना. आपल्याच दोळ्या मुखार तो आपणाची इतली बडाई दाखयता, आपलो गुन्यांव सोदून काडूंक आनी तो कांटाळूंक ताच्यान जायना. ताच्या तोंडांतली उतरां खोटी आनी फडकिरी, शाणेपणाची साल आनी बऱ्यो करण्यो ताणें सांडल्यात. खाटयेर आड पडून आसतना खोट्यो मांडण्यो तो करता. बरी न्हय ते वाटेक तो लागला, वायट असो तो तिरस्कार करिना. तुजो मोग सर्वेस्परा मळाब पर्यंत पावता आनी तुजें विश्वासपण कुपा पर्यंत. तुजें नितीवंतपण भोव ऊंच पर्वता सारकें, तुजे न्याय निर्णय समदिरा सारके गुंड. सर्वेस्परा मनशांक तशेंच मनजातींक तूं सांबाळताय. कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग. तुज्या पाकाड्याचे सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. तुज्या घरांतले ग्रेस्त गायन तीं दादोशी जातात. तुजे स्वादीक न्हंयतले तूं तांकां पियोंक दिताय. कित्याक तुजे थंय आसा जिविताची जर
आनी तुज्या उजवाडान आमी उजवाड देखता तुका वळखतात तांकां तुजो विश्वासी मोग दाखय प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक तुजें तारण दी मोगाचें न्हू आमची खोट्या मनशांची जिवीत पूण देवाचें मांडावळ देवाचें योजन देवाचो मोग कितलो व्हरतो मोगाचें न्हू सगळें आमी दोळे धांपिया एक घडी आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया त्या देवाचो मोग म्हजे थंय तुजे थंय पातक्यान थंय कितलो व्हरतो गे म्हणलें आमी ओळखून घेवया मोगाचें न्हू ताका आमी कितली आनी तितली अर्गां दिवंक फावो मोगाचें न्हू ताजो उपकार कितलोय आटयल्यार पावना जर तर ताणें न्याय निर्णय केल्ले जाल्यार आमच्या पातकाक समासम जावन आज ही गरज खाली आसती ह्या आल्तारीर हांव आनी तूं आमी कोणी आसत्या ना मोगाचें न्हू आमच्या पातका पर्यंत ताणें त्या मापान जर तर आमची जर्ती गेल्ली आमकां शिक्षा दिल्ली जाल्यार कितलो मोग कितलें उदारपण आमच्या देवाचें म्हजें आनी तुजें तें मोगाचें न्हू पूण मस्त बडी आमी हेरांचो मोग करूंक हेरांक बोगसूंक हेरांक दाय दाखोवंक आमी मस्त बडी चलवता मोगाचें न्हू कित्याक आमी देवाचो मोग साकोंक चुकल्या देवाचो मोग अनुभव करूंक आमी चुकल्या मस्त बडी तर ह्या घडये तेच सोमया मुखार आमी आसा सोमया कडेन आमी म्हणया सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर तुमची जबाब सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर म्हज्या दिसपरत्या जिवितांत सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर म्हज्या जिवितांत कश्ट येताना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर म्हजें जिवीतच म्हाका नाका म्हूण बगताना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर तुका उलो मारतना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर पेलो म्हाका दुखयताना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर पेलो म्हाका वायट अन्याय करताना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर पेलो म्हजी मान मर्याद काडटाना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर पेलो म्हाका दुखची उतरां उलयताना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर म्हाका बुकसूंक कश्ट बगताना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर राग म्हज्या तकलेक सरताना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर रागान म्हज्या तोंडांतल्यान कठीण उतरां भायर येताना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर हेरांक थंय दया दाखोवंक सुकताना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर हेरां थंय काकुळतो दाखोवंक दिवंक हांव सुकताना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर हेरांक बोगसूंक इन्कार करताना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर हेरांच्या कश्टांक बोवोवंक नाकारताना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर हेरां खातीर मागोवंक मौन येनातल्या वेळा सोमया तुज्या मोगान म्हाका दूख दितल्या म्हजो कश्ट दितल्या म्हजो मागोवंक इन्कार करताना सोमया तुज्या मोगान म्हाका बर सोमया म्हाका तुज्या मोगान बर सोमया म्हाका मोगान तुज्या बर सोमया म्हाका तुज्या मोगान बर सोमया म्हाका तुज्या मोगान बर तर त्या सोमयान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत दाखयल्ल्या मोगाक अर्गां जावन आमी एक गीत गावया तुका सोमया हांव अर्गां दितां परत आमी सगळें उबे रावया आमी सोमयाक अर्गां दिवन ताळयो पेटोवन हें गीत आमी गावया तुका सोमया हांव अर्गां दिता तुजी विशीत कथ्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा तुका सोमया हांव अर्गां दिता तुजी विशीत कथ्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा सूर्य संतारा उजवाड फंगता आंतळ तुजे महिमेंती भरता सूर्य संतारा
सोम्या वर्गां दिता तुझी विचित त्यानी अर्था तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुना वार्ता तुका सदांच सुना वार्ता तुका सदांच सुना वार्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मगाच्यान. कालच्या दिसा म्हजे कडेन उलोवच्याक एक पयस्तावन एक जोड आयिल्लें मगाच्यान. कसं जावन 3.5 वर्सां जाल्यान मगाच्यान. हांव उलयत आसतना त्या स्त्रीयेन तरणी स्त्री आनी म्हाका म्हणाली म्हज्या सासू मायेन म्हाका ती उतरां म्हणलीं. आज ती उतरां म्हज्या काळजांत रोमल्यांत भायर काडूंक जायना. म्हाका तिका बोगसूंक जायना पाद म्हणाली. आनी तशेंच म्हज्या न्हवऱ्यान त्या एका गडितांत म्हाका सांगात दिवच्या बदला दुसऱ्यांक सांगात दिलो आनी म्हजें ट्रस्ट पातयेंनी ताणें ब्रेक केली आनी म्हाका ताचेर पातयेंनी दवरूंक जायना. म्हाका ताका बोगसूंक जायना. हांवें विचारलें हें घडोवन कितलें वर्सां जालीं आनी तक्षण म्हणालें पदार 2-2.5 वर्सां जालीं. काजाराच्या सुरवेर हें घडिल्लें पदार आजुनूय म्हज्या मतींत आसा. मतींतलें काडूंक जायना. हांवें ताका तक्षण विचारलें तुका राती न्हीद पडटा न्हिदताय गे रातचें म्हणा. ना म्हणालें म्हाका न्हीद पडना पदार. आनी ताचें तोंड पळयतना सकलता कपलार मिरयो पडल्यात. टेन्शन आसा. डिप्रेशनाक गेल्या बरें दिसता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो ते मात्र न्ही हांगासर आसती सबारपोटी आमी मोगाच्यान जावं आमच्या कुटुंबांत जावं आमच्या काजारी जिवितांत जावं आमच्या कामाच्या थळार जावं आमच्या शेजारा जावं आमच्या वाड्यान खंय कितेंय घडिल्लें कोणीय कितेंय म्हणलें तें मतींत काळजान दोन आमी व्हांवून खावन मुखार मुखार वेता. आनी हाका लागून आमची भलायकी बिगडटा. न्हीद पडना. जिवितांत समाधान संतोश ना. तेंत वदें कानून कान मुखार वेता. बुगसूंक तयार ना. सोडूंक तयार ना. तेंत व्हांवून आमी वेता. आनी हाका लागून मस्त बरी पिडेस्त जाता मोगाच्यान. लेवी शास्त्र पुस्तक पोरण्या सोल्ल्यांत अध्याय 19 वाक्या 18 अशें म्हणटा तुज्याच लोकांच्या भुरग्याचें फारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्या सोय मोग कर. हांव तो सर्वेस्पर देवान म्हणली उतरां. तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका फारीकपण घेनाका. तुजो करताय तुजो पेल्या सोय मोग कर. मगच्यानो आज आमच्या जिवितांत नदर घालतना कितली फारीकपणाची चिन्नां कितलो राग दुस्मान काय थोडे फावटी बाबा मदें भाऊ भयणी मदें एकाच कुटुंबांत आवय बापाय भुरग्यां मदें भुरग्यां आवय बापाय मदें आनी शेजारा आमच्या बोवारी मोगाल भवन आनी भयणीनो. सांपावलो एफेस घरांक बरोवन अध्याय 4 वाक्य 31-32 म्हणटा दुस्मान काय राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हंकारी उलोवणे निस्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा. बदलाक एकामेका थंय दायळेन आनी कणवळ्यान चला. क्रिस्त थंय तुमकां देवान बक्षिल्यांत तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. राग मोसो हागे हें सगळें सांडा. देवान तुमकां बक्षिलां तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया म्हणटा मोगाच्यान. तुमी बक्षिया म्हणटा. आनी हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 12 वाक्या 15 म्हणटा देवाची कृपा तुमचे मदें कोणाकच सुखाना जायशें सत्राय करा. मोगाच्यानो आमी राग मोसोर हागे जिद्द फारीकपण ह्या संगतींनी आमी मेते जावन आसतना आमकां देवाची कृपा वळना. मोगाच्यानो देवाची कृपा वळना. हांवें सकाळींच्या मिसा वेळार एक गडीत सांगलें. एक आजो नातवा कडेन म्हणालो खंय आजो ग्रँडफादर ग्रँडसना कडेन नातवा कडेन म्हणालो खंय आमचे भितर 2 उल्फ म्हळ्यार कन्नडान आमी तोळा म्हणटा. आमचे भितर 2 उल्फ वा तोळा झगडें करनासात खंय. आनी एक तोळा तो म्हणटा पयलो तोळा जावन आसा राग मोसोर हागे जिद्द फारीकपण हो तोळा. आनी दुसरो तोळा जावन आसा मोग
माई पास खाकुलत बॉक्साने शांती समाधान या दोनामध्ये झगडे जावन आसा म्हणालो गे आनी तो वळू तो नातू आज्या कडेन इसारला लागले कोण विण्ण जाता गे म्हणून कोण विण्ण जाता या दोगा तोळामध्ये कोण जैत येवन जाता कोण विण जाता तो वळू तो आजो नातवाक म्हणालो खंय कोणाक तूं पोसताय तो विण्ण जाता कोणाक तूं पोसताय तो विण्ण जाता म्हळ्यार तुवें राग मोसोर हाग्याच्या तोळाक तुजे भितर उलपाक तुवें पोसलाय जाल्यार तोत्तू जैत येवन जाता तोत्तू भायर येता जर तर तुज्या जिवितांत मोग मैपास शांती समाधान बोगसाने खाकळूत ताका पोसलाय जाल्यार तो जैत येवन जाता तो त्या देखून मोगाचे न्हू आज आमी हरी एकल्यानी हांवें आनी तुवें पत्रपान म्हजें एक विकनेस सांगलें म्हाका राग येतना हांव बोबो मारता पूण म्हज्या काळजांत तो राग हांव दवरना हांव बक्षिता हांव तांचे कडेन उलयता पूण उरना पूण राग येवचोय तोय एक उणेपण तेय अस्कर गाय म्हजी अस्कर गाय राग येतना म्हाका राग कंट्रोल करूं जायना थोडे वेळा बोबो घालता तें म्हजें उणेपण तशेंच आमकां सगळ्यांक एक उणेपण आसूंक पुरो आमचे भितर खंयचो उल्फ आसा तो राग आसो वा मोग आसो एक घडी सगळ्यान दोळ्यां पिया आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे दवरया या घडये आमचे इन्नर हिलींग जायचें मोगाच्यान मस्त बडी आमी इंत वजें कान घेवन व्हांवून मुखार वेता आनी हाका लागून भलायकी बिगडटा शांती बिगडटा आमचें जिवीत आमींत सत्यानाश करून गेला मोगाच्यान आमचें जिवीत आमींत सत्यानाश करून गेला एक घडी आमच्या जिविता भितर या मोगाच्यान तुवें खंयच्या उल्फाक वा तोळाक तुज्या भितर तुवें पोसलाय एक घडी विसार मोगाच्यान एक घडी विसारया आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया मोगाच्यान खंयच्या उल्फाक तुवें बसलाय तुका कोणा कडेन पुरो राग आसा द्वेश आसा ह्या घडी उडासा काडा मोगाच्यान कोणा थंय कितेंय बेजाराय आसा कोणेंय उलयलीं उतरां दुखुल्लीं तुज्या काळजान अजुनूय आसा ती भायर घालूंक जायना ते घाई कोणेंय केल्लें तुज्या काळजा मनांत आसा जाल्यार ह्या घडये तुमचे हात दोनीय उदारे दवरा दोळे दांपा ह्या हातांनी सुमयेच्या पांयां ताळी हें सगळें समर्पण करून दिया सुमयाक हें उबान दिया ते घाई बेजाराई दूख बोगसूंक जायनातलें सोडूंक जायनातलें आनी हाका लागून तूं कश्टाताय न्हीद पडना शांती समाधान ना जिवितांत गुळयां वयर गुळयो काताय ह्या घडये सकट सांडूंक आसा सोडूंक आसा मोगाच्या बाबा भयणी ह्या घडये सुमयेच्या पांयां ताळा समर्पण कर सुमयेच्या मुखार समर्पण कर ते खाणून वजें वचनाका हांवें काल त्या व्हंकलेक सांगिल्लें अंगत ह्या पवित्र थळार सुमयेच्या पांयां ताळा सोडून तुवें वसा जाय कांय काणगण पाटी वचो नजो आज तुमकांय हांवें म्हणचें तेंच मोगाच्यान सगळें ह्या पवित्र थळार सुमयेच्या पांयां ताळा आमी सोडया मोगाच्यान कोणाय ते राग आसा कोणाय ते उलोवन येना जावं बरो तुजोच भाव भयण जावं बरो आस्ती खातीर वांट्यां खातीर भांगरा खातीर आनी खंयच्याय खातीर वा तुमकां उलयलीं उतरां ती दुखल्यांत काळजा मनान बेजाराय आसा आनी तेंत व्हांवून कान घेवन मुखार वचोन आसाय तेंत व्हांवून तेंत वजें आनी हाका लागून तेंत खाता तेंत तुका खाता आनी कश्टाताय ह्या घडये सगळें सोडा मोगाच्यान सुमयाच्या पांयां ताळा आमी समर्पण करया पत्रपान म्हणली उतरां द फॉरगिवनेस द रियल फॉरगिवनेस इज फॉरगिवींग एंड फॉरगेटींग बोगसूंचें आनी विसरोवचें त्या लागून आज सगळ्यांक बक्षीचें ह्या पवित्र ताळार कोणेंय कितेंय केलां जावं न्हीद करची थाने पापा जुआंव पावल दुसऱ्यांनी पापा फ्रांसिसांनी कुर्साक वेंग मारून म्हणली उतरां हू एम आय टू जज हांव कोण न्हीद करूंक हांव कोण ताची न्हीद करूंक न्हीद करतलो वयर आसा म्हणलें आज तुवें म्हणूंक जाय हू एम आय टू जज हिम ऑर हर हू एम आय हांव कोण न्हीद करूंक न्हीद करचो सोमी हाच्या पयल्या वाचपांनी आमी पळयलें सर्वेस्परा देवान न्हीद केली तांणी कोणेंय न्हीद करूं ना सर्वेस्परा देवान न्हीद करचें ताणें तुवें न्ही त्या देखून कोणेंय कितेंय तुका दुखयलां वायट केलां अन्याय केलां वा तुवें जावन कोणाय केलां जाल्यार जस्टिफाय करनाकात समर्पण करचें नाका ह्या घडये सगळें सुमयाच्या पांयां ताळा आमी समर्पण करया म्हाका न्हू हांव आनी तूं ताचें बाळ सुमयाक सांगया तुजें बाळ सुमया तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोमया त्या देखून म्हाका नितळ कर म्हाका गूण कर आमी सगळ्यान दोळे दामून दबावया बसया आमचो भाऊ हें गीत गायतना तुजें बाळ सोमया तुजें बाळ म्हणटाना सांग तुज्या काळजा मनांतल्यान तूं सांग हांव तुजें बाळ सोमया हांव तुजें बाळ ह्या सगळ्या संगतीन हांव भायर येवंक ह्या सगळ्या संगतीन हांव भायर येवंक आशेतां गूण जावंक आशेतां नितळ जावंक आशेतां म्हूण सांगा कितली प्रायज जावंक पुरो पूण तूं आनी हांव सुमयाचें बाळ
सुमयाचें बाळ मोगाचें तुजें बाळ म्हणून ताका सांगा आनी म्हाका तुज्या बाळाक गूण कर नितळ कर आपोड म्हण त्या सोमया कडेन आमी मागया सगळें आमी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया मोगाचें आमच्या काळजांतावन आमी रेडी या मोगाचें आमच्या काळजांतावन आमी रेडी या रडाचे आमी दुकां वाळांचे आमच्या दोळ्यांतल्यान मोगाचें आमचे थंय कितेंय फारीकपण आसा जाल्यार नाका 4 दिसांचो संवसार मोगाच्या बाबा भयणी सोडून हें करता राग येता मोगाचें सोडून हें करता पण तेंत काळजा मनान दोन बसचें आमी मुखार गेलें जाल्यार आमचें जिवीत अमित पिड्ड्यार करता नाश करता आमी विसरूंक जाय मोगाचें आमी सोडूंक जाय त्या लागून हें सगळें सोमयाच्या पांयां तळा सोडया आनी म्हणया हांव ताका तिका हांव बक्षितां ह्या घडये सोमया मुखार हांव आसा हांव बक्षितां हांव खंयचेय म्हजे मती दोन घेना नीत करसो तूं तुज्या पांयां तळा समर्पण करता तूं पळय तूं नीत कर म्हाका कितेंय नाका त्या लागून मोगाच्या भावा भयणी खंयचेय खाणगण पाटी वचना जावं बरो तुज्यात न्हवऱ्या विशयान तुज्यात व्हंकले विरोध तुज्यात भुरग्यां विशयान तुज्यात आवय बापा विशयान कोणाय विशयान कितेंय दूख आसा गाय आसात बेजाराय आसा सगळें सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करा सांडा मोगाच्या सोमयाच्या पांयां तळा दिया सोमी तुका आपडटा सोमी तुका गूण करता असो संकेत जावन हें पवित्र उदक आमी तुमचेर शिमडायता तुमी सगळें दोळे दामून बसा कोणूय दोळे ओपन करचे नाका दोनी हात तुमच्या मुखार उदारे दवरा आमचो भाऊ हें गीत गायतना हांव तुजें बाळ हांव सोमया तुजें बाळ म्हणटाना तुमी बगा जाय हांव सोमयाचें बाळ म्हूण वळखून घे जाय आनी तुमचें सगळें जिवीत सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर नितळ जाया निर्मळ जाया गूण जाया सगळें दुखींतले भायर या म्हाका नाका हांव सांगता हांव पाटी येताना शांती समाधानेन बक्षिल्ल्या काळजान पाटी वचोंक जाय ताका तुमी बक्षाने मागतना हेरांक बक्षाने दिया सगळें तुमचें गाय सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर ह्या घडये मागा मोगाचें मागा मागा तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या गूण कर तूं गूण कर सोम्या गूण कर तूं गूण कर सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सगत भोगता गूण कर तूं गूण कर सोम्या हांगासर कोणी भुरगीं मोगाचें न्हू पिडेंत वळवलचीं कोणी धाकटीं भुरगीं आसा जाल्यार हांगा कोणी आयल्यान हाडलीं आसा जाल्यार आलतरी मुखार हाडना मुखार येया नाजाल्यार उरलीं सगळां आमी बसुल्ल्या कडेन वा दिंबयेर पडून आमचो उजवात सक्रामेंतांतल्या जेजू ते आमी उबान धरया मोगाचें सगळ्यां दोळ्यांत आमी पिया ह्या घडये विशेश तरान विविध तरांच्या पिडेन कश्टांच्या त्या भुरग्यां खातीर मागया आनी सांगलें मोरण्या क्लासीन शिकचें हे भुरगें आस्पत्रेंत आसा कश्ट आतां मोगाच्यान त्या भुरग्याक संपूर्ण सोडका ताची रिपोर्ट नॉर्मल येवंक बरी भलायकी दिवंक आनी एक 2 वर्सांचें भुरगें कश्टोन आसा त्या भुरग्या खातीर मागया आनी एक भुरगें ऑटिझमान कश्टोन आसा हांगासर आयलें मस्त जावन एक भुरगें सुडाळ उळोवंक कश्ट जाता ह्या भुरग्यां खातीर तुमच्या कुटुंबांतल्या तुमच्या वळखीच्या
तुमच्या मोगाची मनशां कोणाचो सक्कड असल्या भुरग्यांचो उडास येता त्या सक्कडांक उडास काडा मोगाच्या तुमच्या हात ह्या भुरग्यांचेर उबारून धरल्यार म्हणजे चिंता ह्या सक्राम येता मोगार आनी ह्या घडये त्या भुरग्यां खातीर मागया मोगाच्या सक्कड भुरग्यां खातीर मागया सोमयाची दैवीक सगत करपा ह्या भुरग्यांच्या कुडीन वालच्या खातीर सोमयान तांकां आपोरच्या खातीर सोमयान म्हणलें ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशी तांकां आडाय नाकात ह्या घडी ह्या सक्कड भुरग्यांक सोमयाच्या पांयां तळ आमी उबारून दिवया सोमयाची गूण करचे सकत सोमया तांच्या कुडीन वाळून दीस पवित्र पुस्तक म्हणटात आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आमची पिडा शिडा ताणें वावयली तो तसो सोमी ह्या भुरग्यांचे रोग आपणाचेर घेवन दी तांची पिडा शिडा तो वावोवन दी ह्या भुरग्यांक संपूर्ण सुटका बरी भलायकी बरेपण दिवन दी म्हणून ह्या सक्कड भुरग्यां खातीर आमी भावार्थान पातयेनीन आमच्या सोमयाक असाध्य म्हणल्यार खंयचेय ना वो दैवीक वैज आनी सक्कड पिडेस्तान बरें केल्लें गूण केल्लो सोमी आमच्या मुखार आसा म्हणल्यार त्या बरोवशान पातयेनी ह्या सोमया कडेन ह्या घडी आमी मागया मोगाचें नांव हालेलुया 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 मोगळा जेजू ह्या सक्कड भुरग्यांक ह्या घडये तुज्या पांयां तळ समर्पण करता सोमया जेजू तुवें ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशी आमकां आडायनाक म्हळें ताका बोटलून धरलें आशिर्वाद दिलें आपडलें तर ह्या सक्कड पिडेस्त भुरग्यांक ह्या घडये तुज्या पांयां तळ उबारून दिता सोमया ह्या सक्कड भुरग्यांचे तुजी नदर घाल तुजी काकूल वाळय तुजी कृपा वाळय तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी तकले जावन पांयाच्या निमाणे बोटा भुरग्यांक तुजी कृपा वाळोवन दी संपूर्ण सुटका भलायकी बरेपण दी सोमया ह्या भुरग्यां खातीर मागता टच देम लॉर्ड जीसस हील देम लॉर्ड जीसस हील देम लॉर्ड जीसस नथिंग इज impossible to you my Lord Jesus nothing is impossible touch Jesus heal them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into their bodies Lord Jesus touch Jesus my Lord nothing is impossible to apod सोमया गुण कर तांकां आपोड सुटका दी ह्या भुरग्यांक सक्कडांक सुटका दी बरेपण दी बरी भलायकी दी सोमया bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus hallelujah 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 shalalalala hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we glorify your name Lord Jesus we magnify your name Lord Jesus hallelujah 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 मोगाचें आतां सोमयाची मागणी ह्या पवित्र थेला मुखार आमी घेवंक वेता आनी ह्या वेळार विशेष तरान तो देव पवित्र आत्मो आमचे भितर प्रवेश जोडून दी ह्या पवित्र थेलान आमचेर ताची मोर मारून दी आमकां हर एकल्याक भलायकी बरेपण आनी प्रत्येक जावन शांती समाधान बोगसूंची करपा कोणाक सगळ्यांचेर आमकां राग आसा दुस्मानगाय आसा हर एकल्याक बोगसूंक खालसंतान बोगसूंक तांचे खातीर मागोंक विशेष तरान हर एकल्या खातीर मागोंक सोमी आमकां विशेष करपा ह्या मागणे मारिपा दिवन दी अभिषेक करून दी म्हणून आमी मागया आनी ही मागणी घेवंक आमी फुडें सरया ह्या घडये देवा पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया देवा पवित्र आत्म्याची सकत करपा ह्या मागणे मारिपाक आमच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून आमी विशेष तरान मागया पवित्रात्म्या आमचे देवोनी तुका आमचे बदलू संतोषाडून ये पवित्रात्म्या आमचे देवोनी तुका आमचे बदलू संतोषाडून ये पवित्रात्म्या आमचे देवोनी तुका आमचे बदलू संतोषाडून ये पवित्रात्म्या आमचे देवोनी तुका आमचे बदलू संतोषाडून गरजेत
आसले परजे पावोके गरजेत आसले परजे पावोके अस्कत मोणाच्या सक्तेन भरोके अस्कत मोणाच्या सक्तेन भरोके ये पवित्रात्म्या आमचे देवोई दुःखामचे बदलून संतोषारून ये पवित्रात्म्या आमचे देवोई दुःखामचे बदलून संतोषारून कष्ट तेल्याचे हृदांत भोगे कष्ट तेल्याचे हृदांत भोगे नीतीन जुष्य प्रेरण जाऊन ये नीतीन जुष्य प्रेरण जाऊन ये पवित्रात्म्या आमचे देवोई दुःखांचे बदलून संतोषारून ये पवित्रात्म्या आमचे देवोई दुःखांचे बदलून संतोषारून मोगमाई पसासो आभाव भरोके मोगमाई पसासो आभाव भरोके दुबावी काळजा भावार्थ जाऊन ये दुबावी काळजा भावार्थ जाऊन ये पवित्रात्म्या आमचे देवोई दुःखांचे बदलून संतोषारून ये पवित्रात्म्या आमचे देवोई दुःखांचे बदलून संतोषारून सगळं आमी दिबी घालया मोगाचे न्हू सुमयाचे आशिर्वाद आमी सोडूंक वेता प्रती एक घडी आमकांच आनी प्रत्येक जावन आमचे सगळे कुटाम ताच्या पांयान तळाडया गांवांत परगांवांत आसली आमची भावंडां सगळ्यांक ताच्या पांयान तळाडया हरी एकल्याचे ताचे आशिर्वाद मागया परगांवांत आसल्यांक वावराची भद्रती वावरा तळा शबीत आनी सोबीत राखचे खातीर मागया प्रत्येक जण आमी मिडल इस्टांत शांती समाधान राज जावच्या खातीर निरंतरी मागून आसल्या आनी आतां 19 तारखेर शांतीचें ओप्पंद अमेरिका आनी इराणा मदें जावच्यार आसा हें सगळें बऱ्यान जावं दी शांती समाधान त्या गांवांनी राज जावं दी सडलेलीं मोलां देंवोन दी आमचे मनशांचें जिवीत समाधानाचें जावं दी म्हणून आज परत त्या सुमया कडेन एक घडी आमी मागया सगळ्या त्या मिडल इस्टा खातीर शांती समाधान राज जावचे खातीर हे भुरग्यांच्या वरास आमच्या सगळ भुरग्यांक ताच्या पांयान तळाडया भुरग्यांक भलायकी बरेपण बोवार्थान वाडोवंक थीर रावोंक आनी प्रत्येक जावन तांचें शिकप बरें शिकोवंक जाणटेकायचें तेणें सुमी तांकां लाभोवन दी म्हणून भुरग्यां खातीर मागया आमच्या युवा जनां खातीर मागया तरणाट्यां खातीर खंयच्याय वायट संगतेक तांणी गुलाम जायनासतना बली जायनासतना खंयचें बरें खंयचें वायट सारकें विसरून करून सारक्या वाटेन वचून एक बरो फुडार एक बरें जिवीत हें आमच्या सगळ तरणाट्यांक मेळच्या खातीर आमी मागया तांचे खातीर आमी मागया मलगडी प्रायवंतां आमच्या कुटुंबांत आसल्लीं आनी विशेश तरान पिडेस्त भावनांचो आमी उडास काडया तांच्या भलायके खातीर आमी मागया आमच्या सगळ्या कुटुंबांत आसच्या वळखीच्या पिडेस्त भावंडांक आसो आस्पत्रेनी घरान आसच्या हरी एकल्या खातीर आमी मागया समीची गूण करची सकत वाळोवन दी भलायके बरेपण समी दिवन दी म्हणून ह्या भावंडां खातीर आमी मागया कोणे आमचे लागीं मागोवन सांगला मागता म्हणून सांगला तांचोय उडास काडया तांचे खातीर तांच्या त्या सवां खातीर ह्या पवित्र थळार आमी मागया ह्या पवित्र थळाक घेवच्या सकट भक्तिकांगाची तांच्या त्या सवां खातीर मागया विविध रितींनी दान दितात बरें मन दाखोवचे दानी गांवांत परगांवांत जायते जण आसात
ह्या पवित्र तळाच्या मोगान सांजुतात देवाच्या मजतीन बरेपण जोडलेली जायतीं जाणां उदार म्हूण दाखयतात. ह्या सकड दानीक तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या बिझनेस वावराचेर, कृशीचेर, हर एका संगतेचेर धराळ आशिर्वाद वाळून दी म्हूण तांचे खातीर आमी मागया. तशेंच विविध रितींनी ह्या पवित्र थळार बरें मन दाखोवन सेवा दिवची आसात. हर एकल्याचेर सुमयाचे आशिर्वाद वाळून दी म्हूण मागया. आनी आमकांत सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमची सकड तेसावां, आशा, आमच्या काळजा गुंडायंतली मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया, मागया. तो वाट दाखोवन दी, तो वाट व्हरून दी, बरेपण आमकां दिवून दी. प्रत्येक जावन आमकां भोगसून मोगान जिवची कृपा लाभून दी म्हणून त्या सुमया कडेन मागया आनी ताजे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. येद्या व्हडा साक्रामेंतांक सास्तांग नमन करूया. पुर्विल्या त्या रूपा बदल नव्या रीती आदार्या. सलमोन वेश हस्तत विश्व भावार्थाचे मंदिरा. जशे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थाळ्यान हसीता. तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावार्था. प्रार्थुया. येसुमिया जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेतायन राज करताय सासनाच्या सासना. सुधा आमच्या पात्रोना वंदिता तुका देवदूता. शिकय मोगामका क्रिस्ताचो जावकां मी उस्वार संस्राचो. सुवार्ता तुवें करगटली भावार्था वळवून सासदिली. जियेवका मी सुवार्था आदार दी आमकां सर्वांगा. सांसुदा आमच्या पात्रोना वंदिता तुका देवदूता. शिकय मोगामकां क्रिस्ताचो जावकां मी उस्वार संस्राचो. मोगाळ पुता सवे हांव पुवार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवान जुत्ता देवा आमकां विनंती कर. भगवान कृष्णाचे आमचे देवा आमच्या स्मरणातले बापाच्या आणि पुताच्या आणि पद्माच्या नावे. आमेन. दिव्यवाणी